मया जाल्ल्या मारपेट प्रकरणांतल्यान दुबावितांचे सरशर्त जमनीचेर सुटका जाल्या। जात्रेच्या मुद्द्या वयल्यान जाल्लो वाद तापून 7 जाणांक मारपेट करपाची घडणूक बुधवाराक घडिल्ली। ह्या प्रकरणात पुलिसांनी नायक गांवकर गटांतल्या 6 जाणांक त्याच दिसा अटक करून 4 दिसांचे रिमांड घेतिल्लो। शुक्रारा न्यायालयान ह्या दुबावितांक सशर्त जमीनार मंजूर केल्या। ते इश्यू खातीर 2 गटांक भितर झगडी जाली, 2 FIR रजिस्टर जाल्या। एक FIR म्हाज्या क्लायंटाचेर जाल्या, भितरले 6 जाण अरेस्ट जाल्ले 2 दीस पयलीं 29 तेंचे 307 IPC ऑफेन्स अलॉंग विथ चिल्ड्रन्स एक्ट सेक्शन 8 FIR रजिस्टर जाल्ली। आमी बेल घातली, तेंची बेल आयज ग्रांट जाली। कोर्टाक दिसलें की तेंची कस्टडी नाका आनी इन्व्हेस्टिगेशनाक तेंच्या कस्टोडियल इंटरोगेशनाची गरज ना, म्हणून आमकां आयज बेल ग्रांट केल्या। चिल्ड्रन्स कोर्टान आमकां बेल ग्रांट केल्या, 5 कंडिशनां घाल्या तांकां 5 दीस रिपोर्टींग सांगलां, 10/1 20,000ची शिवटी आनी पर्सनल बॉन्डाचेर तांकां रिलीज केल्या। तेंच्यांनी इंडिया सोडून वचची न्ही जावं गोंया सोडून परमिशन घेतल्या शिवाय वचचें ना म्हणून सांगलां, आनी खंयच्याच विटनस आनी हांकां कॉन्टॅक्ट करून इन्फ्लुअन्स करपाची न्ही म्हणून सांगलां, आनी डिटेल एड्रेस तेंचे गोंयचे आहा ते दी म्हणून सांगलें। क्लायंटाक न्याय मेळ्ळो आसा कित्याक तांकां बेल जाल्या, आनी आमी अपेक्षा धरता की फाल्यां कोर्ट आमकां फुडें केसीन सुद्दां न्याय मेळटलो आनी म्हाजे क्लायंट इनोसंट आहा, तेंच्यांनी हो ऑफेन्स करूंक ना, तांकां फॉल्सली इम्प्लिकेट केल्या हे केसीन अशें म्हाजे क्लायंटाचें म्हणणें आहा। सो आमकां न्याय मेळची पूण इतकीच आमची मागणी आसा। एडवोकेट विनायक परब हांवें बेल घालून तेंची आर्ग्यू करून आयज ऑर्डर जाल्या।